सध्या गोंयची आर्थीक परिस्थिती एकदम खालावल्या. त्यानंतर खुबशे एनवायरमेंट प्रॉब्लेम्स जाता. कोविड-19 विशीं उलयत जाल्यार जवळ जवळ 300 लोक च्या आसपास म्हणजे 273 लोक मेले. आणि हे सगळें पळयल्या नंतर अशें दिसपाक लागलां की हेचेर जनरल डिस्कशन ह्या इशूचेर जावपाक जाय. हे जे इशू आसा ते जनरल डिस्कशन खंय जावंक शकता? ओन्ली इन असेंब्ली. सो म्हजे कडेन आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आनी त्याच प्रमाणे राज्यपाला कडेन की येता त्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत 5 दिसांची असेंब्ली कॉल करची आनी प्रत्येक दीस हो चडसो क्वेश्चन अवर्स आनी बाकीचे गोश्टी धरून डिस्कशन ऑन द इश्यू आसचो. तातूंतलो पयलो इज कोविड-19 अलॉंग विथ हेल्थ डिपार्टमेंट एंड गोवा मेडिकल कॉलेज. नंबर 2 इश्यू जो आसा तो ऑस्टेरिटी मेजर्स इन्क्लुडींग प्रेजेंट फायनान्शियल स्टेटस ऑफ गोवा, इन्क्लुडींग जी लोन्स आसा किंवा जे आमी बॉन्ड्स घेता ह्या सगळे विशीं डिस्कशन. जे बजेट मांडलां त्या बजेटीचेर म्हणून आमचें डिस्कशन जावना. 18,000 कोटीचे बजेट, 21,000 कोटीचे बजेटांतले आज बसून 50% तरी जालें काय कितें, तोय विशय त्याच हातूंत डिस्कस हो दुसरे दीस आसा. तिसरे दीस जो आसा तो एनवायरमेंटा खातीर आसचो. 3 इश्यू सद्या गोंयांत एनवायरमेंटाक अंडर आसा. एक महावीर अभयारण्यांतल्यान जी इलेक्ट्रिसिटीची लायन येता पावर डिपार्टमेंट, त्यानंतर महावीर अभयारण्याच्या वयल्या सायडीन दूधसागर आसा आनी त्या दूधसागरांतल्यान परत जी लायन येता आमची रेल्वे ती. आनी तिसरो इश्यू इज आमचो नॅशनल हायवे काणकोणचो आनी परत अनमोडचो, अशे 2 आसा. ह्या सगळ्या हातूंत जो नॅचरल आमची वेल्थ आसा ती नश्ट जाता आनी त्या खातीर कितें हो डिस्कशन. जो चवथो इश्यू आसा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्या दिसा कर्नाटकांत आमचें उदक मलप्रभेत वळयलें आनी हें हांव गिवींग 5 ते 6 वर्सां जालीं तेच्या फाटल्यान आसा. मोगो पक्षान तर आंदोलनूय केलें ताचे विशीं आनी लॉकडावन पिरियडा लागून आमकां तें आंदोलन बंद करचें पडलें. पूण आज सत्य परिस्थिती आसा की लॉकडावन पिरियडांत तांणी मल्लप्रभा जें उदक वळयलां त्याची छायाचित्रां प्रसिद्ध जाल्या आनी त्या खातीर एक डिस्कशन एक दिसाचें ओन्ली ऑन म्हादय. आनी म्हादय जर फुडें सगळें अशेंच जालें जाल्यार मुखार आमी कितें करतले आनी त्या खातीर बजेट प्रोविजन आमचें आसा काय कितें किंवा आमी कितें मुखार करपाचें. आनी 5वो जो इश्यू आसा तो जनरल जे आमचे इश्यू आसा ऑल आस्पेक्ट्स म्हणजे जे आमचे कोर आसा, त्यानंतर एनवायरमेंट, त्यानंतर मायनींग, अशे सगळे जे विशय त्या दिसा डिस्कस करचे आनी प्रत्येकाक 2.5 तास तरी घेवचे. 5:30 पर्यंत 6 पर्यंत असेंब्ली उरतात. आनी हें जर जायना जाल्यार व्हर्च्युअल असेंब्ली तांणी तयार करची. कारण हें डिस्कशन जावन हे विशय लोकां पर्यंत पावपाची आवश्यकता आसा. आनी जर हे विशय लोकां पर्यंत पावले ना जाल्यार लोक फुडें ह्या गव्हर्मेंटाक आनी ह्या जे 40 आमदार आसा तांकां दोश दितले. त्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट माननीय आमचो मुख्यमंत्र्याक आनी तातूंत 5 दिसांची असेंब्ली तांणी कॉल आवट करची एंड ऑफ द ऑक्टोबर आनी लोकांक दिलासो दिवचो हे विशय डिस्कस करून.